हांगाची एक प्रेस असो असो एवढी एवढी असो त्रास वयता थोडो वेळ बरं जाता थोडो वेळ लागता प्रेसा घातर मागीर उरले काय 5 मिनटांत कालची हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयली थोडे जाण म्हाका दिसता कितें तरी मोले हे इशू इंटरनॅशनली व्हरपाक पळयता कित्याक म्हाका कळना म्हणजे जे इशू स्टेटीच्या इंट्रस्टान आसा जे इशू स्टेटीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसा ते इशू म्हाका दिसता आमी हांगासरूच सोडप गरजेचें आसा नो डावट हांगासर कोण तरी सुप्रीम कोर्टात गेलो हांगा पर्यंत ठीक आसा बट त्याच विशयाक धरून कोण तरी आपूण इंटरनॅशनली वयतलो खंयच्या ह्या ऑर्गनायझेशनाक कॉन्टॅक्ट करतलो म्हणजे खंय व्हरपाचें म्हाका कळना म्हणजे राज्याच्या विकासाच्या दृश्टीन जे प्रकल्प आसा आनी ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान गेलो तेंच्यांनी CEC कमिटी अपॉयंट केली ती निदान तो पर्यंत तरी रावपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीन हाज्याय पयलीं म्हणजे काही काँग्रेस लिडरांनी नाका जाल्लो जम्मू काश्मीर सारको विशय सुद्दां म्हणजे इंटरनॅशनली व्हरून त्या विशयाची कितली वर्सांची वाट लायल्या पळय न्ही तोच प्रकार जो आसा म्हाका दिसता हांगा करपाक सोदतात काही जाण ताच्या खातीर म्हजें सजेशन आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा अशा पद्दतीचे कोणी निर्णय घेवचे न्ही आनी गोंयकार सगळ्या जाणांक वळखता गोंयकारांक गोंयचो विकास जाल्लो जाय गोंयकारांक लायट जायी रस्तो जाय सगळ्यो गजाली जायो ताच्या खातीर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट सगळ्यांनी निर्णय घेवचो आनी म्हाज्या ट्विटाचो अर्थ तितकोच आसा कारण स्टेटीच्या इंट्रस्टान आमी डिसिजन्स घेतलेले आसा आनी ते सगळ्यांनी फॉलो करता लोकल पॉलिटिशियनांनी स्टेटमेंट केलं बरोबर आसा मागीर ताकाच तुमी सांगपाक जाय न्ही रे म्हणजे नाका जाल्ले इशू जे आहा पळय न्ही रे हे नॅशनलीच आसून इंटरनॅशनल व्हरपाची गरज ना एंटी नॅशनल स्टँड म्हणपाक जाता ताका तुम्ही जाय ते म्हणपाक जाता तुमी कितें तें म्हणपाक जाय म्हण तुमी विचारपाक जाय ओके थँक्यू पेट्रोलाचे रेट वाडल्या पेट्रोल वाडला स्टेटीन पेट्रोल रेट वाडला मागीर सब कितें तरी हय 2% वाडला मायनिंग हियरींग आसलें मायनिंग हियरींग पोस्टपोन जाला 24 तारखे दीस केला डायरेक्ट थँक्यू कुटी गांवकार न्हू मायनिंग मोर्चा मायनिंग डिपेंडंटाक मोर्चा हाडटले आतां मोर्चा हाडून म्हाका दिसना स्टेट तर सगळें करता आमी सगळ्या कडल्यान जे करपाक जाय तितकें करतात तो मोर्चा हाडून कितें करूंक सोदताय म्हाका खबर ना थँक्यू ओके चल बाय च्या घेवपाक दी